वीज खात्यान 600 कोटी रुपयाची वीज थकबाकी वसूल केल्यार वीज दर वाढ करपाची गरजूच ना। दरवाढ केल्यार फकत 200 कोटी रुपया मेळटले, पूण वीज बिल थकबाकीच्या 600 कोटी रुपयांच्या वसुलीचेर मंत्री शब्द काडपाक तयार ना म्हूण युरी चाळवलो। स्मार्ट मीटर मार्केटात 5,000त मेळटात जाल्यार वीज खात्या लोकांक ते 11,000त घेवपाक कित्याक फोर्स करता? वीज थकबाकी उरल्या ती पयली वसूल करात म्हूण आमदार काब्राल उलयलो। ह्या प्रस्नाक जापो दिवपाचे सोडून मंत्री सुदीन भलत्योच काणयो सांगपाक लागलो। आयकात। इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटाय ते आज जोरी तर तुगे पेंडिंग ड्यूज चोयल्यार पब्लिक सर्विसेस 108 crores, इंडस्ट्रियल 254 crores, डोमेस्टिक 94 crores, कमर्शियल 145 crores, एग्रीकल्चर 3.5। अरे हे रिकवर कर मरे, हे रिकवर केल्यार तुका ती हायक करपाक गरज नासली। तुका 200 crore हिंगातले दिस इज ऑलमोस्ट 600 crores इज यू हॅड पुट अ पब्लिक नोटीस। पब्लिक नोटीस वॉज ऑन relocation of electricity meters for ease of access. हितून 39,984 meters today you are say cannot be read. सारखे तुवें तांकां नोव्हेंबरा चेंज करपा लायला, पब्लिक नोटीस दिल्या। एवरेज 10,000 रुपया लागतले एक मिटराक। 10,000 रुपया म्हणजे 40 कोटी रुपया जाय। हे कोण दितले? लोक दितले। सो मुगे मिटर जो भितर हा हांवें काण 10,000 दिवपाचे। अरे दिस इज ऑपोजिट ऑफ वॉट इज स्मार्ट मीटर। Smart meter, when you are putting, it can be accessed from anywhere. You put a meter here, your department can read it from sitting down in their office. So why are you asking 39,000 people to change the location? Smart meter charges आणि grievance redressal जो हा तोय बी सारको फॉल्टी हा। सो स्पीकर सर, म्हजे तरी पर्सनली स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा हाका, आनी म्हाका दिसता की सरकार एक की आमी गिरेस्त लोक हे सांगून आमचो डिस्पोजेबल इनकम काबार करता। स्मार्ट मीटर बाजारात सहज मेळटा। दुसरे तुझे हे केले पळय, डिजिटल मीटर केल्लो पळय ते भशेन जाल्यार 11,000 रुपया तूं स्मार्ट मिटराक म्हाका फारीक करपाक कितें जालें? जेन्ना 5,500 रुपया जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना म्हाका खबर ना। तूं म्हाका दी बरें, तुका स्मार्ट घालपाक हांव घालता, म्हाका तूं सॉफ्टवेअर घाल म्हज्या मिटरान। आता स्मार्ट मीटर तुम्ही जर घालता जाल्यार पयलीं जे डिफॉल्टर्स असता, जे पयशे फारीक करना, जे मॅन्युप्युलेशन करता, जे थेफ्ट करता, तांकां पयलीं ट्राय करा। सगळ्याक नॉर्मली डोमेस्टिक कंज्युमर कसो आसा ताका बरी सर्वीस जाय। एज कंपेयर टू तेलंगणा, एज कंपेयर टू पंजाब, एज कंपेयर टू कर्नाटका, 2 राज्य काँग्रेसीचे आसा, 1 राज्य आपाचे आसा। आमचे रेट आनी तांचे तुमचे रेट त्या राज्यांनी पळयले तुमी हो वेगळो विशय उलो। हे जे टॅरिफ्स आसता ते आमी वाडयना। आज infrastructure development in Goa in terms of power department almost about 3,500 crore ह्यातूंत काम चालू आसा। मातशें हे मिटर जरी भायर काडले ना किंवा भितर दवरले जाल्यार आमचो जो मिटर रिडराचो प्रश्न काडला तांणी, आमचे मिटर रिडर आमी कमी करचे ना, आमकां मिटर रिडर जाय। कारण दर आठवड्याक हे मिटर रिडर आसा ते थंय वचून चॅक करताले। So from the government of India for the smart meter, we are getting separately grant and also for the infrastructure ready करपा खातीर government of India to support. No, the tender says 890 crores. 70 crores are by central government. 820 crores are by state government. Minister has explained everything. We are getting a separate grant for the smart meter and for. Bureau report, Gomantak TV.